कलाकार म्हण गल्फ व्हॉइस ऑफ मँगलोर जाता आसतना वेगवेगळ्या कडेन वेगवेगळी तालेंत विंचून काडूंक अवकाश आसलो आनी कोण कार्य चलयता ते मुखेल पद सदर करता म्हूण स्पर्धिकाचें नांव सांगतले शिवाय कोणें संगीत रचलां कोणें मूळ गावपी कोणें ती उतरां बरयल्यान सांगूंक वतना हें अशेंच हांवें चिंतलें आनी म्हज्या पंगडान घालून सोडलें ताका बाब जॉय लातूरान सांगात दिलो आनी सर्वांनी सांगात दिलो आनी व्हडलो आवाज उठलो आनी व्हड आवाज उठोवन लेखान आयली एक खुशेची आनी मजेची गजाल सांगो आयकतात मू सांगो फायनल्स अंतीम स्पर्धांत कार्यनिर्वाहकान मूळ गावप्याचें नांव काडलां संगीत सजयणारचें नांव काडलां आनी तशेंच कोणाची कवळी म्हणून सांगलां आनी कोण स्पर्धीक म्हणून सांगलां हो बिंदास कलाकारान केल्लो वावर आनी हांगाच ताकाचेर हांव तयार करून आयलां कित्याक एक संगीत निर्देशक ताची वावंट आसा एक मूळ गावपी ताची वावंट आसा ताका मान आमी दिवंक आसा गौरव दिवंक आसा बरें वेंगेन धरूं आपुरबायेचें पोत आषाढांत वेंगेंत आयल्यार पती आनी पतीन भुरगीं सोडून वेतालीं कुटुंब येवजन नासलें त्या खातीरच आजाच्या आज्याक भुरगींक लेख करा तुमच्या आजाच्या आज्याक 10 मिनिमम 15 मॅक्झिमम आसतलींच त्या खातीर आषाढांत होकलेन पतिणेन कुळारा रावंक वेचें आसलें हर एकाकी वैज्ञानीक कारण आसा ताची भलायकी बरी सुरोवन दी कुटुंब येवजन सलिसन जावं दी म्हूण पूण हांगासर वेंगेन धरूंक आपुरबायेचें पद वॉल्टर दांतीसान लिखलां हांव ल्हान आसतना चिंतलो हांव आल्वीन दांती आनी वो वॉल्टर दांती एक वचना कोणना दांतीस बहुवचना कोणना अशें चिंतून आसलो मागीर तशेंच म्हज्या पप्पा लागीं विचारलें दांतीस म्हळ्यार ते 30 जण गे वा बहुवचन गे म्हण ना बाबा तें तांचें आल्कोन्स हें तुजें आल्कोन्स आल्मेडा आनी डी आल्मेडा बरी मागीर चिंतलें हांवें तशें वॉल्टर दांतीसान पद लिखलां हांवें कित्याक लिखून वचो म्हूण चिंतलें आनी भायर बसून चिंतलें त्या रुखाची कली पडटना सांगो चलयो आसात म्हाका इल्लेशें बेगीन दिसता फाटीं वतना बागेल एकच दवरलां जलियनवाला बागा बग आसले बरी खोली अशीच पडना गो वारें ताका पड अशें करता खोली अशीच सकला पडना गो वारें ताका झड अशें करता चेडे अशेंच पडपशी जायनात गो चेडवां पडपशी जावचें बरें करतात जालें बरें कविता लिखला हांगासर वॉल्टर दांतीसान वेंगेन धरूं मूळ ताळो रोहन बाब दिकून हांसो संगीत एरिक बाब ओझेर 5 जाणां वा माणसोपणाची पदांच अशीं हर एकाक आवडटा ती हर एकल्यांक नाचयतात आनी हांगासर कवी म्हणटा सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं तुज्या निलशळ दोळ्यान तुले सान्नें फारोवन व्हरूं लिपोवन म्हज्या काळजांत तुज्या उजवाडान भरूं आषाढाच्या पावसाक ह्या हिवाक ऊब दिवचें पद आनी हांगासर पेश करता नाच बंगारा ख्यातीचो बाब जेरी Husker tuja kelo, husker tuja kelo, husker tuja kelo. Sang maga, sang tuzo, moko sokoru, ringin boru, ya motiani boru. Maga sang tuzo moko sokoru boru ya motiani boru sang maga sang tuzo moko sokoru
तुझ्या निळशा डोळ्यातून सांगे पारून वरून तुझ्या निळशा डोळ्यातून सांगे पारून वरून लिथून मुझ्या काळजा उजवाडात भरून तुझ्या निळशा डोळ्यातून सांगे पारून वरून लिथून मुझ्या काळजा उजवाडात भरून उजवाडात भरून उजवाडात भरून सांग म्हाका सांग तुजो कसो करून वेगेन धरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो कसो करून तुझ्या हाशान फुल फुला मोरांच्या धाडू तुझ्या हाशान फुल फुला मोरांच्या धाडू मोगांच्या गोटून हेसार तुझ्या माडू तुझ्या हाशान फुल फुला मोरांच्या धाडू मोगांच्या गोटून हेसार तुझ्या माडू केसार तुझ्या माडू केसार तुझ्या माडू सांग म्हाका सांग तुजो कसो करून वेगेन धरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो कसो करून वेगेन धरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो कसो करून सांग म्हाका सांग तुजो कसो करून देव बरें करूं मोदेगात थोडीं कदेलां खाली आसात फाटल्यान आसलेल्या सैराला घेवना ती तुमी मुखार येवन बसयेत फाटीं उबो रावचें म्हणना कित्याक उबो रावंक ही सांज सोडना तुमकां खंडीत 2 वरां बसयता कोंकण सेवा करची कोंकणीची सेवा करची ह्या आंगणांत हांवें कोंकण्याच्या कारभारांची नांवां काडयेस आनी हांगासर एरिक आर्थरडेसा आसा कोंकण गर्सो देखील उबो रावची विनंती करता जायती सेवा करता सौदी अरेबियांत आनी एक मान मनीस तो असल्या मान मनशाची हांव वळख करून दिता तुमकां देखील बसा तुमकां स्वागत आनी सक्कट सैऱ्यांक आतां आयल्यांक उपरांत आयल्यांक मागीर येवच्यांक पयलीं आयल्यांक एका सुत्रान परत येवटी जॉयल आतूर हाच्या पंगडांत हांव तुमकां स्वागत म्हणटे आसा मोग करणारा कवी जातात कवी जावन जायतीं उपमा अलंकारां घालतात तुजे दोळे हाचे बरी तुजे कान हाचे बरी तुजे दांत हाचे बरी उपमा घालतात आनी मस्त फोटी मारतात तूं नासतना म्हाका भूकच ना घट्ट खाव न्हू मॅसेज घालची तूं नासतना म्हाका भूकच ना दिसा 4 फावटी जेवता तें तेंच 15 दिसा उपरांत मॅसेज करता डायटींग करून कालें करचें बा तूं नासतना म्हाका न्हीदच ना सकाळीं मम्मीन 8 वरांक उठयचें उठ गो कॉलेजीक वेळ जालो म्हूण असली फटी आनी ह्या फटी मदें सान्नाची रात हर एकल्याक आवडटा कवी उल्हास बुयांव सान्या वयर पुनवे राती वयर संद्रा वयर जायती कविता लेखल्यात तांतूंतल्या सान्याची राती आपुरबायेची तो म्हणटा जिणयेच्या पंथा पर्यंत
तुझ्या वेणे जियोवचें ना एकसुरी ह्या जिवनांत. ही भास मोगा सोमंदमेन घेता आसतना पदरापा मुखार दिवची न्ही, ही भास चलयेन चल्याक दिवची खऱ्या मोगान. ह्या संवसारान सांगातपण आशेनातली जिवीच ना. मनीस जावन मनजार जावन एका सांगात्याक सोदता. भोवपुरबाचें पद दोडें गायन करूंक ह्या वेदेचेर येतात. अरुण बाब सोस आनी ज्योत्सनाबाई फर्नांडीस तुमच्या तळयेच्या आवाजान. हाती माडाचे सावळे सारयल्या सोबीत म्हणा हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताळा. सांगाची राती माडाचे सावळे सारयल्या सोबीत म्हणा हातात घालून हात नाचूया शीतळ घेऊया मध्या फुलाच्या वांगडा डोल्या वाऱ्याला रार. चंद्राची शीतळ घेऊया मध्या फुलांच्या वांगडा डोल्या वाऱ्याला रार. हुक्काचे दिवशे शेवण्या सोडोंडे बैलांती गावची गीता आमच्या सुरा. सांगाची राती माडांची सावळी सारयल्या सोबीत म्हणा हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताळा. शिप्या पीकर शेता तुळशीचे रुपळे रुया पोसावया. उतरा मोत्याची शिप्या पिकाळ शेता तुळशीचे रुपळे रुया पोरसामळ्या. सुकण्याची पिरी मातीली भोवरा राखलेली शेता पाटा बोसून रुका. सन्याचे राती माडाचे सावळे सारयल्या सोबीत म्हणा हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताळा. हंसाची जोडी कशी फिरया तळ्या स्वप्ना जिल्ह्याची सोया मोळ बांदोळ्या. हसाची जोडी कशी पिळ्या तळ्या सपनाजनीची सोया मुळबा तुळ्या. जीविताची री मनसुखेचे गाव जागोया संसार फांत्या परा. सांगाची राती माडांची सावळे सारयल्या सोबीत म्हणा हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताळा. रम्याचे राती माडाचे सावळे सारयल्या सोबीत म्हणा हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताळा.
उंटाच्या मधुर तळ्यात. थँक्यू. एका गवपेणीची तांक ही त्या संगीतान धलोवचें आनी तुमी संगीतांत लिखचें. आज साकतात तर जाल्यार साकणें साकिनाकात. आज कांय शेकतात तर जाल्यार आमाल शेकिनाकात. साकतात तर जाल्यार पणसा पातोळी साका. शेकतात तर जाल्यार ह्या आषाढाची एक संजाची पदाच्या आमालार धला. बोवापुरबायेचें मुखलें पद आसा. ह्या पदा पयलें एक काणी सांगूंक अपेक्षिता. ही घडणांतली एकी काणी सांगना हांव. जेन्ना मोग तुजो कितलो आशिल्लो म्हणलें पद हुस्न मुबारकान कुवेटान गायता आसतना वॉट्सॅपार व्हिडियो कितले, फेसबुकार चॅटिंग कितलें, विशय ओडली जाली, गजाल जाली, बारी खुशी जाली. पूण ह्याच कलांगणांत हांव एक प्रेक्षक जावन बसता आसतना प्रकाश महादेवन संगीत गावन केस शिकन अशें नाचतलो आनी ह्याच बाबेरिकान सांगलें कोंकणींत आमकां असले गवपी जाय जे खुद्दू नासजे आनी हेरांक नासयचे म्हूण. ताची मायभास कोंकणी न्हय, ताची गजलच येवना. सोडया. सोद 2009 इसवेंत राय कुगोळकान गेल्लो चंद्रहास. ताची मायभास कोंकणी न्हय. पूण आमचे मनीस पळया, तालेंत पळया, कोणगी एक अरबी गांवचो कोंकणी पद गेल्ले घडले व्हडलो मनीस जाता, मान मनीस जाता. पूण आमचोच गांवचो मायभास कोंकणी न्हय तर जाल्यार कोंकण्याच्या की बरी कोंकणी उच्चार म्हणटा हांव. ती उच्चार करन अकरेच्या अंता पावून